क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आद्वेंताचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. हो आयतार उल्हासाचो संतोशाचो आयतार जावन आसा. लात्या भाशेन ह्या आयताराक गावदेते म्हणटात. गावदेते आयतार म्हणटात. हो उल्हासाचो संतोशाचो आयतार कसो? एक गडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक फावटी राष्ट्राचो एक राब्बी अमेरिका देशाच्या एका कातोलिकाच्या कुटुंबाक भेट दिता. तो क्रिस्मसाचो वेळ जाल्ल्यान ह्युस्टन त्या जाग्याच्या प्रमुख जाग्याक ताका आपोवन व्हरतात. आनी एक दीस सांजेर फामाद चायनीज रेस्टॉरंटांत जेवणाक ताका आपयतात. तो सगळ्या जेवणा वेळार आपणाच्या गांवा प्रास अमेरिका देशाची होगलीक उसारता. जेवण जातस वेटर ताका एक क्रिस्मस ट्री खाणीक जावन दिता. त्या क्रिस्मस ट्रीचेर मेड इन इंडिया म्हूण कंसयल्लें तांकां पळोवंक दिसता. हें पळोवन सगळीं हांसोंक लागतात. पूण जुदेव राब्बी मात्र मौनपणी रडता. ह्या जुदेव राब्बीन रडचें पळोवन क्रिस्मस ट्री खाणीक दिवन आमी ताका कांय अपमान केलो गाय म्हूण चिंतात. पूण तो जुदेव राब्बी तकली उखलून अशें म्हणटा, ह्या देशांत एका चायनीज रेस्टॉरंटांत एका बुद्धिस्ट धर्माच्या व्यक्तीन म्हाका एका जुदेवाक हिंदू व्यक्तीन केल्ली क्रिस्मस ट्री इनाम जावन दिल्लें पळयतना म्हज्या दोळ्यांत तावन संतोशाची दुकां आयलीं. मोगाच्यानो, ही जावंक पावली एक संतोशाची घडी. आमी संतोश भोगतना सक्कड एक म्हणलें चिंतप आमचे थंय उद येता. हें आमी जावंक पुरो जायत्या संदर्भांनी भोगलां. इस्कॉलांत, कॉलेजींत, युनिवर्सिटींत आमच्या शिकपांत बरें फलितांश लाभतना आमी संतोश पावता. बऱ्या सांबाळाचें काम मेळटना, काजारां, जल्म दिसा आनी जुबलेवा संदर्भी आमी भरपूर संतोश पावता. इतलें मात्र न्ही, स्पर्धांनी जिखतना आमी संतोश पावता. संवसारी जिवितांत असलो संतोश आमकां लाभता तरी आमी जाणा हो थोड्या वेळाक मात्र उरता. हो संतोश तात्कालीक, शाश्वत न्ही. आद्वेंताच्या ह्या तिसऱ्या आयतारा आमी संतोशाचो आयतार जावन संभ्रमता. आनी हो एक भोवस महत्वाचो संदर्भ. आमच्या जिवितांत आमी कसो संतोश भोगूंक जाय आनी कसलो संतोश आमी भोगूंक जाय आनी कसो आमी हो संतोश हेरां थंय वांटून घेवंक जाय. हो संवसारी संतोश न्ही, म्हाका मुखल्या दिसांनी विशेष अनुभोगा मुखांतर मेळचो आत्मीक संतोश जावन आसा. हो काळजा भितर जावचो संतोष, जेजूच्या येण्या वेळार जावचो हो संतोष. तें येणें जावच्या पयलेंच हो संतोश आमी भोगूंक आयते जाता. मोगाच्यानो, जेजू येवचो आसा देखून आमी संतोश पावता. आनी हो अनंत संतोश भोगच्याक मागण्या मुखांतर बरवशान आमी राखून आसा. हें एक वर्तें देणें देवान आमकां दिलां. हें एक भावार्थाचें देणें आमी आमच्या काळजांत भोगूंक जाय. भावार्थाच्या ह्या संदर्भाक आनी ह्या संभ्रमाक बाह्य रितीन हर एका रितीन आमी तयाराय करनासा. गर्दनाचो गोठो, क्रिस्मस कॅरल्स, इनामां, नेकेत्रां, डेकोरेशन्स आनी विविध कार्यक्रमां मुखांतर येदोळसो हो संतोश आमचे थंय आराम जाला.
हो फेस्ता पयलो संतोष. हो संतोष नीज आत्म्यान अनुभोग करूंक ह्या आयताराची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता. जायत्या काळातावन ह्या आयताराचो प्रवेश श्लोक साम पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतावन आमकां नियाळ करूंक आपोवणें मेळटा. साम पावल आमकां अशें सांगता, सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगतां संतोष पावा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायांतलो 4 वाक्य. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या आयच्या पयल्या वाचपांत देवाचो सेवक शांती आनी समृद्धी हाडून येतलो म्हूण आमकां कळीत जाता. इजाया प्रवादी सांगता, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. संतोषाचो, आनंदाचो, संभ्रमाचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें ताच्या सेवकाक अभिशेक केला. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां हो संतोष मेळोवंक कोण तो सेवक आमचे मदें येता. तो सेवक जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमी ताचे प्रतिनिधी. वय आमकां सर्वांक अभिशेक केला, मागला. हें आपोवणें पवित्र स्नाना मुखार आमकां लाभला. देवाचो स्पिरीट आमचे थंय आसा. आमी सर्व प्रवाद्यांच्या आपोवण्या मुखार आनी तांच्या सांगाता ही बरी खबर परगटता. कसली ही बरी खबर, कसल्या संतोशाची ही बरी खबर. ही जावन आसा दुबळ्या संगी जें कितें आमचें तें आसा तें वांटून घेवची ही बरी खबर. दुबळ्याच्या आदाराक पावतना आमचो संतोष तोडतो जाता. दणसतल्यांचें वजें आमी हळू करूं जाय. कितलें बरें मिसांव देवान आमकां दिलां. ल्हान ल्हान रितींनी पेल्याचें वजें हळू करचें आनी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान साक्रिफिसा मुखांत ताच्या जिवितांत संतोष हाडचें मिसांव जेजू क्रिस्त आमच्या सेवकान केलें. आनी तेंच मिसांव आमी मुखारसून व्हरोंक तोच जेजू ताच्या जल्मा मुखांत आमकां आपोवणें दिता. इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्ले बरी जेजून केलें. कैद्यांक सुटका, बंदेंत आशिल्ल्यांक स्वतंत्र, रुदान करतेल्यांक बुजवण, अस्कत्यांक धैर्य. हेंच करून ताका संतोष भोगलो आनी हो संतोष सदां न्हीत ताच्या जिणेंत ताणें हेरांत वांटून गेलो. इजाया प्रवादी, मोरी आनी जुआंव बाप्तिस्त देवान केल्ल्या आनी करूंक आसच्या संगतीक देवाक संतोशान साक्ष दितात. ही साक्ष आमची साक्ष जावंक जाय. भाव भयणीनो, आयचें दुसरें वाचप थेस्सालोनियकारांक बरयल्लें पत्र परत संतोशाचो उल्लेख करता. आनी कसो हो संतोशाचो उल्लेख करता. साम पावल आमकां अशें बरयता, सदांच कुशाली जाया, थांबानासतना मागा. आमी ह्या दोनी संगतींक गमान दिवंक जाल्यार कुशाली जावंक साध्य आसा. मागणें आनी तशेंच आमचो देवाचेर आसचो भरवोसो. जर आमी थांबानासतना मागता तर आमी सदांच कुशाल बरीत जावंक शकतले. देव आमचे तावन असाध्य जाल्लें अपेक्षिना. जर आमी देवाक आमच्या काळजांत दवरता तर हर एक दीस जावंक पुरो ते दीस निराशेचे वा कश्टांचे आमी सुलाभायेन जियोंक शकता. हाका ही सकत मेळची देवातां. केदाळ देव आमचे संगी आसा. केदाळ देव आमचे सांगता चलता आनी आमचे लागीं उलयता. केदाळ आमचे कश्ट सगळे पयस जातात
आनी आमी संतोश पावोंक तयार जाता. सलवणी विराराय करंदाय जेन्येची पंतावणां फूड करूंक नीज जावन कश्ट. पूण केदळा आमी देवाक आमच्या काळजांत भोगता तर आमच्या जिवितांत संतोश खंडीत जावन आमकां लाभतलो. आमी आमचे कश्ट दगदवणी देवाक समर्पण दिल्यार तो आमचें जिवीत नंदन करतलो खंडीत. सांग पावलो लोकांक सांगता, पवित्र आत्म्याक खाण दिया, वायटांतावन पयस रावा, कित्याक शांतीचो आनी दयाळ बाप आमकां आमची कूड आत्मो नितर दवरतलो तें खंडीत. आमी अस्कत म्हूण आमकां कळीत आसा, तरी देवाचो स्पिरीट आमकां संतोश भरीत करतलो. हे एक लिसांव पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मेळटा. सांत जुआंवचो वांजेल आज आमकां सांत जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिणेंतय फाटीं आपोवन व्हरता. कित्याक जुआंव बाप्तिस्त जावन आसलो देवाचो एक प्रवादी. जुआंव बाप्तिस्त आदल्या आयताराच्या वाचपाचो केंद्र व्यक्ती आनी आज परत ताचेच विशयांत आमी आयकता. स्नान जातार जुआंव आपूण श्रेश्ठ म्हणलें चिंताप फाटीं दवरन ताचो एकच उद्देश जेजूक क्रिस्ताक साक्ष दिवचो. ताच्या पांयांच्या वाणाचो खट सयत सोडोवंक तो योग्य न्हय म्हूण आमकां तो सांगता. तर सांत जुआंव खंयच्या रितीन आपणाचो संतोश व्यक्त करता. सांत जुआंव बाप्तिस्म एक संतोशाचो सांत म्हणयत, कारण ताणें एलिझाबेथेच्या गर्भांतच आसतना जेजूक ताणें स्वागत केलो. ती एक संतोशाची घडी ती ताका भोगूंक मेळ्ळी. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळान उडी मारली. हो संतोश जुआंव बाप्तिस्ताक अनुभव करूंक मेळ्ळो. ताची दिश्ट सोडोंदारा कुशीन आशिल्ली. ताका देखूंक तो अत्रेगाण आसलो. आमचें जिवीत जेजू सवें आसा तर आमी संतोशाचे व्यक्ती जावंक साध्य आसा. आमी संपूर्ण न्हय तरी मोगल भाव भयणीनो, केदळा आमी जेजू सवें रावोंक सोदता आनी ताका चड लागीं जाता, तेदळा आमचे थंय तो सर्गीचो संतोश खंडीत जावन उत्पत्ती जाता आनी थंयसर रावता. जुआंव बाप्तिस्तान आपणाकच कालतो केलो आनी तो वर्तो जालो. तशें आमी जेजूची देख घेवन जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन देवाच्या मोगान संतोश पावयत. हो संतोश आत्मीक संतोश आनी हो सदांच आमच्या काळजांत उरोंक साध्य आसा. मोगल भाव भयणीनो, हें जीवन देवान आमकां दिलां तें आमचें न्ही, बगार हें जीवन देवाचें. आमी देवा खातीर ह्या संवसारांत आसा. ताचे महिमे खातीर ताणें आमकां रचलां. केदळा आमी आमचे खातीरच जियेता तवळ आमचें जिवीत निराशेचें आनी दुखाचें जाता. सांत आगोस्तिनान होसो अनुभव जिवितांत भोगलो. तो जायतीं वर्सां ताचे खातीरच जियेलो. आनी कितें जालें ताका? तो देदेस्पर जालो. उपरांत तो समजलो की म्हजें जिवीत म्हजें न्ही, म्हज्या खातीर न्ही, बगार देवा खातीर जियेसय. तशें तो एक वर्तो सांत जावंक पावलो. देखून तो सांगूंक शकलो, तुजे थंय विशेव घेतल्या शिवाय म्हज्या काळजाक सुशेग ना. मोगल भाव भयणीनो, कशें सांत आगोस्तिनान आपल्या जिवितांत भोगलें गे, तशेंच सांत पावलांनी आपल्या जिवितांत असलीं भोगणां भोगलीं. सांत पावल सावल जावन आसतना तो ताचे खातीरच जिवण आसलो. जेन्ना तो देवाक भेटलो ताचें जिवीत बदल्लें.
तो क्रिस्ता खातीर जियेलो आनी म्हणालो हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. जेजूच्या जल्माची बरी खबर समजून घेवच्याक आद्वेंत काळ आमकां आदार दिता. आद्वेंताच्या काळार हो संतोश आमचे थंय आसूंक जाय. हो संतोश जर तर आमच्या काळजांत आसा तवळ आमी खंडीत जावन जेजू हुजीर येवंक पावता आनी तो संतोश आमी हेरां थंय वांटून घेवंक शकता. पवित्र पुस्तकाच्या बरयणाऱ्यांकी कळीत आसलें आनी आमकांय कळीत आसा. मनशा राजवटकी पातकांत अनितीन भरलेली. देवाची राजवटकी मात्र संपूर्ण सूख संतोष दिवंक शकता. हें सत संतोषाच्या आयताराची आनी ह्या लितुर्जींत स्पश्ट रितीन आमकां कळोन येता. आमी वैयक्तीक आनी समुदायान संतोशान आशेवची सोडवण आमकां सुटका दिता. ही सोडवण जोडच्याक आमची दिश्ट ग्रेस्त आनी बळवंतताय न्हय बगार दुबल्या धाकट्यां थंय दवरूंक जाय. आनी केदळा आमी दुबल्या धाकट्यां थंय आमची नदर दवरली तेदळा देवाचो संतोश आमच्या काळजांत आमी भोगूंक पावता. पवित्र सभेचे संदेश जावन आमच्या बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी सुखांत आनी कश्टांत जेजूक साक्ष दिवंक आमी आयती जाल्यार हो संतोष सदांच आमचे थंय उरतलो. कशें जुवावन जेजू थंय वाट दाखयल्या बरी आमी क्रिस्ता थंय हेरांक वाट दाखोवंक जाय. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हो संतोष आमी अनुभव करूंक जाय. आमच्या नितळ जिणे वरवीं एक खरी क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक जाय. तर आमच्या भोंवतणी खरो संतोष रुता करूंक सुरवात करयांगी. आमच्या भोंवतणी दुखांत आशिल्ल्यांक आमी बुजवण दिवन आमकां साध्य जाल्ले प्रमाणे हेरांच्या गरजांक आमी पावोवन आमकां लाभ उरलो तो संतोष हेरां थंय आमी वांटून घेवचो. अशें खरें क्रिसमस आमी संभ्रमूंक तयार जावचें. हो संतोष खंयच्याच दुकानांत आमकां मेळना. तो फकत जेजू क्रिस्तांतावन आमकां मेळटा. कित्याक तोच खरो संतोष आमकां दिवंक शकता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, क्रिसमसाचो हो खरो संतोष आमच्या काळजा गुंडायांत अनुभव करूंक आयची लितुर्जी, आयची मागणी आनी आयचें मीस आमकां आपणे दिता. केदळा आमी गरजेवंतांक आदार दिता, पिडेस्तांची भेट करता, एक सुर्या सांगाता बसोन आमचो थोडो वेळ पाशार करता, कश्टांत आशिल्ल्यांक कुमके हात दिता, बुजवणेची उतरां आमी उलयता, समाजांतावन पयस आशिल्ल्यांक आमी सांगाता हाडूंक प्रयत्न करता. तवळ हो संतोष आमचे थंय उपजतलो आनी हो संतोष आमी हेरां थंय वांटून घेवंक आमकां एक संदर्भ उदेतलो. हेंच जावन आसा आमचें क्रिसमस. हाका थायराय जावन आमी ह्या दिसांनी मागण्या रजारांत थोड्या साक्रिफिसांत आमी वेळ पाशार करन खंडीत जावन हो एक बरो संदर्भ उपयोग करन देवाचें तें दिल्लें देणें आमी हेरां खातीर वांटून घेवन हो संतोष आमी हेरां थंय वांटून घेवयेत. जेजूच्या जल्माच्या परबेक तयार करता आसतना ताचो संतोष हेरां थंय वांटून घेवंक आमी प्रयत्न करया. केदळा जेजू आमच्या दयाळ काळजांत जल्मता, आमचे थंय अंत नातलो संतोष उदेता आनी आमी बेजाराय, निराशा, कश्ट, संकश्ट आमचे तावन पयस जातना खंडीत जावन जेजू आमचे थंय आसा म्हणलो तो अनुभव आमकां जाता. देखून केवळ बायल्या तायरायेक चडीत महत्व दिनासतना
आत्म्याच्या दादोसकायेक आमी गमन दिवया. हो संतोष धरणीपदां पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी वा मोलादीक मोतया बरी. आमी हें सोदूंक जाय. केदळा आमकां तें मेळटा. आमी खंडीत जावन जेजूतय आमच्या सोम्यातय संतोष बरी जाता. हो संतोष आमकां मेळोंक प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळार आमी मागया आनी खंडीत जावन जेजू आमचे संगी आसता आसतना हो संतोष भरपूर तरान आमी भोगतले आनी हेरांतय हो वांटून घेवंक आमकां हो अपुरबायसो आदवंत काल आमकां तयार करतली. देवाक आमी अर्घ दिवया आनी देवा लागीं ह्या कृपे खातीर आस मागया.